कालवट बांधला तेजो शेबस्की बाब मोरिनाक कालवट हरे गरजे आशिल्लो जसो बाब सायमनान म्हणले ते भाशेन आनी बाब रुयान म्हणले ते भाशेन की उलोवपाक इजी काम करपाक इतलें सोंपें ना म्हूण आनी बाब नवनाथान म्हणलां की सिलाक फंड्स जावं इल्लेशे पयलून आहले आत्माय जाल्ले बट इम्पॉर्टंट म्हणल्यार कितें काम करपाक एक पद्दत आनी काम करपाक एक स्टायल जाय आनी म्हाका सदां आमकां एकल्याक इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्हाक चड शिकपाक गरज म्हण ती काम करपाची आतां क्रिटिसिजम इज व्हेरी गुड क्रिटिसायज करपाक व्हेरी गुड बाब सायमनान म्हणलां एनजीओ लागून क्रिटिसिजम जायच क्रिटिसिजम ना जाल्यार आमी वयर सरपाक जाय इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह बट चडूय करपाक जायना चडूय केलें जाल्यार म्हाका सदां मातशें इलेक्शन बन्नी तेच भाशेन आयचे कामाचेर हे जे बाब रुयान सांगिलां की लेवलिंग जाला मातशें वयर सरलां त्या हॉटमिक्साचेर आमी आतां हॉटमिक्स घालपा आहाय आक्को रोड मारगांव कुर्तोरी रोड जावं मेजर रोड्स आख्खे हॉटमिक्स जावपा आहाय आनी हे हॉटमिक्सान म्हाका सदां वी वील मेकअप म्हणजे लेवल पडे आहा ती मातशें मेकअप करून लेवलार हाडपा जाय नाजाल्यार ते बरें वयर जातले जायते हिंगा कोण कितें उलयलां तें आनी घेवन बसप ना पयलें जेन्ना कन्स्ट्रक्शन कमेस केलें तेन्ना जायत जाण येयले आनी हांव इंटरफियर जावं ना म्हाका म्हणपाक लागलें की कितें वयर जाता काय म्हण बट उलयले ते म्हण तूं इट हॅज टू बी टेकन पॉझिटिवली आनी जर तर पॉझिटिवली गेले जाल्यार म्हाका सदां आमी हेज्या बरें काम करूंक शकताय सो आमी आनी सायमनाक बी सांगता की आनी कोण उलयलां आनी कितें उलयलां तेजें उलोवप ना लेट अस गो फॉरवर्ड आनी फॉरवर्ड म्हणल्यार तें न्ही रे फॉरवर्ड कित्याक मातशें हें दिसांनी मातशें हांव ब्रिजा इनॉग्रेशनाक गेलो मातशें हें जातालें पॉलिटिक्स बट ब्रिजा इनॉग्रेशनाची उलयत आसतना जाल्यार हे भाशेन हें काम बरें जालां क्रिटिसायज जर करूं जाता मनशान एप्रिशिएट करपाकूय कळोंक जाय क्रिटिसायज केलें म्हूण जायना यू हॅव टू लर्न टू एप्रिशिएट सो वॉट इज गुड वॉट इज बॅड काम पूण मुगे एक रिक्वेस्ट आमच्या गांवच्या MLA आतां हें जंक्शन जालां जाय जाणांक मुखार म्हणलां जंक्शन वयर जालां आनी कितें जालां आनी कितें पूण उलोवपाक सोंपें कित्याक करपाक व्हेरी डिफिकल्ट पूण तेजेर म्हाका दिसता मॅग्नम हें आनी कितें हॉट मिक्साचें तें कवर अप करपाक हें काम MLAचें जातलें दितात हांव अध्यक्ष म्हण हांव चड उरना एखादें हांव म्हाका कमी करता वॉरेन बी सदांच झगडटा म्हळ्यार म्हाका आपूण लेट येयला जिल्हा पंचायत मेंबर म्हणून आपल्या मातशें काम करपा दी हांव तें केन्ना ना म्हणना कारण काम करपाची उमेद आसपा जाय तुमचो आमदार आसा आमदार तुमचो खूब हुशार आसा खूब हांव तेगे डिबेट पळयता खुबशे कडेन तो आपल्या भशेन फोर्स मारता कामां ही स्वप्नात कोणी म्हणटलो इतली वर्सां हांगा डेव्हलपमेंट कित्याक जालें ना कामां आनी मनशाचे अपेक्षा जे आसा ते वाडत असतात आनी अपेक्षा वाडप हे स्वाभावीक आसा नाल्यार मनशा जिवनाक अर्थ ना म्हणजे आयज आमकां समज बारीकसा कालवट जालो जाल्यार फुडें हांगा मोठो ब्रिज जावचो उडान पूल जावचो अशी लोकांची अपेक्षा आसता. And we have done this job, and this job actually first was tendered for about 6 lakhs rupees, but now it has gone up to about 12 lakhs rupees. Some work is remaining, we will do it, and hopefully after the hot mix, this junction will become good. Now we have named it St. Rita Junction, primarily is because although we started in November 7th, this work, we tried to do this work by Christmas, then 26th January also, it was not possible, and finally 8th of January, February this work has been completed, and our patron St. Rita's feast is on the 10th. So we take it as that St. Rita wanted it to be completed on our feast. That's why we have named this as St. Rita Junction.